16व्या आनी 17व्या शेंकड्यांत गोंयांत जे गव्हर्नर आनी व्हायसरॉय येताले ते पुर्तुगालच्यान येताले. तांकां पगार भरपूर आसतालो, पूण तरी आसतना गोंयांत येतकच मोठें काळींग करचें, उपाट दुडू एकठांवचो आनी तो घेवन परत पुर्तुगालाक वचचें अशी तांची इच्छा आशिल्ली. आनी ती इच्छा पूर्ण करपाक तांणी एक मांडणी काडिल्ली. ती मांडणी म्हळ्यार मोठी मोठी पदां पावणेर काडून विकपाची. आतां आमी गोंयकारांनी पुर्तुगेजांच्यो कांय परंपरा चालू दवरल्यात, बऱ्यो वा वायट. गोंयच्या सरकारान ही परंपरा उखल्ल्या, नोकऱ्यो पावणी करून विकपाची. आनी सद्या ती चालू आसा म्हणटा, ती बंद जावंक ना, सोंपूंक ना. हाजे पयलीं नोकऱ्यो वांट्टाले मंत्र्यां मदीं आनी सरकार पक्षांतल्या आमदारां मदीं. हाका 150, ताका 200, ताका 250 नोकऱ्यो वांट्टाले. आतां ह्यो नोकऱ्यो वांट्टकच तो मनीसय त्यो वांट्टाल्यो. आनी वांट्टालो कित्या खातीर तर नोकऱ्यो वांट्टकच त्या एका मनशाचेंच न्हय तर ताचें सबंद कुटुंब मतां ताका घालतले म्हणून मतां खातीर नोकऱ्यो वांट्टाल्यो. परिणाम कितें जातालो, सरकारांत येतालो तो मनीस पात्र आसतालो तशें ना. तो त्या राजकारण्याक मतां घालतलो अशें धरूनच ताका ती नोकरी मेळटाली. ताजें मॅरीट, ताजी पात्रताय सरकार पळयनाशिल्ले. आतां सरकारान ह्या विशयाचो आनी इल्लो विकास केला. आनी हो विकास कसो तर नोकऱ्यो पावणेर काडून विकपाच्यो. स्वतंत्र वेवस्था ना. हरशीं सरकारांत नोकरी दितना त्या मनशाक पात्रताय आसा काय कितें त्या पदाचेर काम करपाची, ताका मॅरीट आसा काय कितें हें पळोवनूच नोकरी दिवप न्ही ती. तरच प्रशासन चलूंक पावतलें, तरच तो काम करूंक पावतलो. पूण हें पळयनासतना तो आपलो केवळ मतदार जावचो, मत ताचें मेळचें म्हणून कोणाकय हाडून थंय कदेलाचेर बसोवन कदेल तापोवंक लावप, हें नोकरी दिवपाचें काम सारकें न्हय. पूण तें चल्लां आनी तें चल्लां ताजे फायदे राजकारणांक आसात. ओगी चलूंक ना तें चल्लां हाजें कारण सरकाराक आनी राजकारण्यांक चड करून सत्तेर आशिल्ल्यांक ताजो विशेश लाभ मेळटा. पयलींचे पद्दतीन नोकरी वांटपांतल्यान फकत मत मेळटालें, तर ह्या विकासांतल्यान विकासत्व ह्या विकासांतल्यान 4 लाभ मेळटात. 4 लाभ कशे? एक म्हणजे नोकरी मेळ्ळी, इतली वर्सांची बेकारसाण सोंपली म्हणून तो खोशी जाता बडो, ताका मत उपकार म्हणून घालता, तितल्यान प्रश्न सुटना. नोकरी पावणेर काडून विकतल्याक कोट्यांनी पयसो मेळटा. आतां हें कोण विरोधक सांगनात, हें सरकाराचे टिकाकार सांगनात, हे सरकार पक्षांतलो आमदार सांगता की बाबूश मोसराता सारको की सार्वजनीक बांदकाम खात्यांत 70 कोटींची भानगड जाली म्हणून. आनी हें समजुपाक सामकें सोंपें. समजुया नोकरी विकतना सामकी सवाय विकली म्हणजे कितली 20 लाखांक, आनी असल्यो 100 नोकऱ्यो विकल्यो जाल्यार 20 कोटी सहज पावले बोल्सांत. 100 परस चड जाल्यो त्या प्रमाणान कोटी वाडले. म्हणटकीर 70 कोटींच्यो नोकऱ्यो. आनी हांवें आंकडो सांगला 20 लाख म्हणटा तो सामको सवाय, सामको उणो. तो 30चेर वता, तो 35चेरूय पावता. आनीक हे मोठे पदांक अशें न्हय. विकास म्हणटा तो त्या खातीर पुर्तुगेज गव्हर्नर आनी व्हायसरॉय जे पदां पावणेर काडटाले ती म्हत्वाचीं पदां आसतालीं, मोठीं पदां. हांगा शिक्षक, सब इन्स्पेक्टर, कारकून हांकांय नोकऱ्यो विकप जाता. ते 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख खंयच्यान हाडटले हाचो विचार कोण करना.
नोकरी विकतकच लाभ कितें जाता तितलोच पळयतात आनी तो लाभ हांवें सांगलो तसो एक मत मेळटा. ताणें दिली ना जाल्यार ताचे आवय बापूय तरी मातशे उपकार मानून घालतले. दुसरो पयसो जाता आनी पयसो थोडो न्ही. पयसो ह्या इलेक्शनाचो खर्च कवर करताच, फुडल्या इलेक्शनाचोय खर्च कवर करता, त्या शिवाय ताज्या फुडल्या 2 पिळग्यां खातीर वेवस्थीत सगळी संपत्तीची वेवस्था करून दवरता. इतलो पयसो निर्माण जाता. तिसरो लाभ, इतल्यो नोकऱ्यो आमी दिल्यो हो प्रचार करूंक मेळटा वेंचणुकेंत. त्यो कश्यो दिल्यो हे सांगनात, ते सांगचे नात केन्ना. इतल्यो नोकऱ्यो आमी दिल्यो हो नोकऱ्यांचोच फक्त आंकडो सांगूंक तांकां जाता. आनी चवथो लाभ म्हणजे ह्यो नोकऱ्यो ज्या कुटुंबांतल्या मनशांक पावल्यात ती कुटुंबां पयशे दिले तरी तांचे पांगेंत उरतात. आनी पांगेंत उरतकच मागीर त्या कुटुंबाचो फकत वेंचणुके खातीर न्ही दुसरे कामां खातीरय उपयोग तांच्यांनी करूं येता. अशे 4 लाभ सरकाराचे हे विकास येवजणेक लागून जाल्यात. पयलो प्रश्न उप्रासता तो हो, आतां नोकर भरती कित्याक? हांव आतां म्हणटा हाचो अर्थ वेंचणुकेचे फकत 2-2.5 म्हयने पयलीं नोकर भरती कित्याक? सरकारान भाकरा नांगला सारकें धरण बांदपाचें ठरयलां म्हणून लोक जाय. सरकारान दिल्लींत सेंट्रल बिस्टा बांदता तसो बांदपाचो ठरयला म्हणून नोकर जाय. कित्याक जाय? 2-2.5 म्हयन्यांनी वेंचणूक येता आनी वेंचणुके उपरांत खंयचें सरकार अधिकाराचेर येतलें हें खंयचोच जगांतलो ज्योतिशी आज सांगूंक पावचो ना. म्हणटकच सरकार जे फुडाराक येतलें तें थारायतलें आनीक नोकर जाय काय म्हणून. हरशीं जाणकार सांगतात की गोंयांत प्रशासनांत जे लोक आसात ते गरजे परस चड आसात. म्हणजे गरजे परस जर चड मनशां सरकारांत प्रशासनांत आसात जाल्यार नोकर भरती कित्या खातीर? नोकर भरती पयशां खातीर, नोकर भरती मतां खातीर, नोकर भरती आपल्या स्वार्था खातीर. म्हणटकच पयली सुवातेर आज ह्या नोकऱ्याची गरज ना. 2.5 म्हयन्यांनी वेंचणूक जातली, ताजे पयलीं म्हयनो सवाय म्हयनो आचारसंहिता लागू जातली आनी आमचो सदचोच अनुभव असो की आचारसंहिता लागू जातकच सबंद प्रशासन हातपाय पांगरून बसता, कसलेंच काम करना. ज्या कामाचो वेंचणुके कडेन कसलोच संबंद ना, जें काम निर्णय घेवपाचेंय न्ही सामकें सदांचें चालीक लावपाचें तें काम पसून प्रशासन करना. अशे वेळार आनीक नोकर कित्याक? कदेलां ऑफिसांनी घाल्यांत ती चड आसात आनी ती रितीं उरतात म्हणून भरपाक? म्हणटकच हे नोकर भरती फाटलो हेतू शुद्ध ना हो पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न, अशे तरेन नोकर भरती ताकतिकेन तुमी वापरूंक पावतले? तुमचें सरकार येतलें म्हणपाची खात्री आसा? ना. म्हणटकीर ही नोकर भरती करून कित्याक दवरतात तुमी? गरज पडटा तेन्ना सरकार करतलें आनी करतलें तें शिस्तीन करतलें, करूंक जाय. ती शिस्त पाळनासतना तुमी नोकऱ्यो अशे रितीन जर वांटल्यो जाल्यार फाल्यां प्रशासनाचें कितें? म्हज्या सारक्या नागरिकाचो प्रश्न हो की हो प्रश्न फकत कोण तरी नोकरी विकता आनी पयशे करता ताजे मत्सरांतल्यान न्हय. तें चलताच. सरकारांत बऱ्या किंवा वायट मार्गान पयसो करप आनी आपले फुडले वेंचणुकेची आनी फुडले पिळग्यांची तयारी करप हें आज राजकारण जालां आनी म्हणून हांव तो राजकारण न्ही तें तो धंदो म्हणटा. ह्या धंद्यांत तें चलताच. पूण प्रश्न आसा तो, अशे रितीन नोकर भरती करतकच जो मनीस सरकारी कचेरेंत येवन बसतलो तो काम करूंक पावतलो? आज खूब कडेन आयकूं येता हो डायरेक्टर निरुपयोगी, खुद्द मंत्रीच बदलतात. एक डायरेक्टर आयलो ताका धाडटात, दुसरो आयलो ताका धाडटात, तिसरो नेमलो तो आपल्यालें आयकना ताका धाडटात. म्हणटकच जे आसात तेच पात्र आसात काय कितें हो पयलो प्रश्न. आनी आतां जे पद्दतीन नोकर भरती जाता ते पद्दतीन पात्र आनी मॅरीट आशिल्ले लोक थंय पावतले काय कितें हो दुसरो प्रश्न.
खूब गाजलां आनी आनी कोण ना म्हणूंक शकना, खुद्द ज्या मनशान केलां तो पसून ना म्हणूंक शकना आमचो भलायकेचो मंत्री विश्वजीत राणे. ताजे खात्यांत आनी ताजे त्या खातें चलयता त्या हॉस्पिटलांनी 70चोच लोक पात्र आसा आनी पात्रताय मॅरीट आशिल्लो मनीस गोंयांत दुसरे कडेन ना. अशें कित्याक घडटा? तर तूं पात्रताय पळयना, तूं मॅरीट पळयना, तूं फक्त तुका मत कोण दिवची आनी त्या कुटुंबाक पांगेन दवरची म्हणून ही भरती जाता. आनी त्या खातीर आज भलायकी खात्यांत आनी तें चलयतल्या हॉस्पिटलांनी 70चोच लोक भरला. हें राजकारण गोंयाक मारक पडपाचें. 2 कारणां खातीर तें मारक पडटा. एक म्हणजे तो अपात्र आसता, तो काम करना, तो वेळार येना. पूण तो मंत्र्याचो मनीस हें बाकीच्यांक खबर आसता, अधिकाऱ्यांक खबर आसता आनी म्हणून ते ताजे वाटेक वचनात. परिणाम काम जायना. आयची स्थिती. म्हणटकच फाल्यां केवळ नोकरी विकती घेवन जो प्रशासनांत येतलो तो काम करतलो काय ना हाची खात्री कोण दितलो? म्हजे नदरेन तो करचो ना. कित्याक एक तर तो अपात्र आसतलो आनी पात्र आसल्यार पसून तो मंत्र्याचे मार्फतीन आयला म्हणटकच ताका कोण हात लावंक पावचो ना. आमच्या गोंयचें प्रशासन हळू हळू कोसळूंक लागलां. हळू हळू तें चलना अशी परिस्थिती जावंक लागल्या. म्हणजे अशी कल्पना करया की एक मनीस आसा की ज्याचो एक पांय पयलीं धरता तो सारको चलूंक पावना, मागीर हात धरता आनी मागीर एक दीस तो आर येवन सामकोच हांतरुणार पडटा. तशे स्थितींतल्यान सरकारी प्रशासन सद्या वता. म्हजो एक अनुभव सांगता, नागरीक म्हणून सांगता. एक सुमार म्हयनोभर पयलीं आमचे घरा मुखार नळाची नळ येता उदकाचो, पिवपाच्या उदकाचो. तो मार्गा वयल्यान सकयल असो कॉलनींत येता. तो फुटलो आनी फुटून उदक रोखून ताचें व्हडलें तळें जालें. त्या तळ्यांत जनावरां बुसकोळूंक लागलीं. त्या तळ्यांत कावळे येवन न्हांवपाक लागले आनी तें तळें बरे दीस उरलें. कोण कांय लक्ष दिना. हांवें म्हजो फाटलो अनुभव लक्षांत घेतलो आनी फोन केलो ना, कित्याक फोनाची कोण परवाच करना. हांवें पत्र बरयलें एसिस्टंट इंजिनियराक की थोडो तरी ताचेर मातशें गंभीर विचार जावचो म्हणून. पत्र बरयलें की अशें अशें घडलां, उदकाचें तळें जालां, उदक वेस्ट वता. आनीक दुसरी गजाल म्हणजे भलायकेक अडचण त्रास जावं येता. तातूंत डेंग्यूचे सारके रोगाचे साथीचीं जळारां जावं येतात. तेन्ना बेगीन ताजेर उपाय करचो. त्या खात्याचो मनीस येवन तें पळोवपाक 8 दीस लागले. पळोवपाक नळ फुटला हें पळोवपाक मडगांवचेच 2 किलोमिटरांचेर आशिल्ले कचेरींतल्यान हांगा येवन तो नळ पळोवपाक 8 दीस गेले. मागीर येवन तो सारको केलो. म्हणटकच हें काम करपाक 8 दीस कित्याक लागले? कर्मचारी उणे आसात म्हणून? कांय कर्मचारी काम करनात म्हणून? कर्मचारी चड आसात हे जाणकार सांगतात. तर मागीर दुसरो एकच अर्थ उरता की हें अशें घडलें, कर्मचारी सारके काम करनात म्हणून. आनी दिसता होच परिणाम ह्या नोकर भरतीक लागून आनी वाडटलो. म्हणजे ह्या परिणामाचो विकास जातलो. आनी ह्या परिणामाचो विकास जातकच निमाणो ताजो परिणाम कितें? प्रशासन बंद पडप. खुबश्या खातीं आज जवळ जवळ बंद पडिल्ल्यान जमा जाल्यात, कांय काम करनात. पूण अशे रितीन जर नोकर भरती जाली वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी जाल्यार एक दीस असो येतलो की गोंय सरकाराचें प्रशासन बंद पडटलें. आनीक ही गजाल घडप हाजे सारकें दुर्दैव गोंयकाराचें दुसरें ना. आनी त्या खातीर ही आयची नोकर भरतीची जी तरा आसा ती तरा जितली बेगीन बंद जायत, जावं न्यायपालिकेच्या आदेशान, जावं लोकांच्या दबावान, जावं कशाय रितीन, पूण जितली बेगीन बंद जाता आनी फुडारा खातीर सदांकाळ बंद जाता अशी वेवस्था आमी करपाची गरज आसा. हे माळेंतलो प्रुडंट मिडियाचो हो दुसरो कार्यक्रम, दुसरो एपिसोड. तुमची मतां, तुमच्यो सुचोवण्यो, तुमची टिका आसल्यारय कळयात, कारण लोकशायेंत ती खूब गरजेची.
उलयतल्याक आपूण कितें उलयता हाजी जाणीव आसूंक जाय आनी आयकतल्याक आपूण आयकता तें सारकें काय कितें हेंय बी कळपाची गरज आसा. देखून अवश्य कळयात तुमची प्रतिक्रिया आनी फुडले खेपे आमी मेळया फुडले सोमाराक 8:30 वरांचेर. नमस्कार.